एक साक्ष ऐकूया. जॉन प्रकाश डायस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सालुकाचो वांजेल अध्याय 11 वोळ 10 अशें म्हणटा. मागता तो हर एकलो घेता. हांव जॉन प्रकाश डायस म्हजी साक्ष सांगूंक तुमचे मुखार उबो आसा. हांवें 2018 पलटका म्हज्या जाग्यार एक पोल्ट्री फार्म केल्लें. तशें ताका उदकाचे समस्या जाल्ल्यान एक बोरवेल करूंक निर्धार केलो आनी तेंच्या पंचायतींतून परमिशन घेवंक गेल्ल्या तवळ तेंच्या PDOन तशेंच सिब्बंदींनी गव्हर्मेंटाचे गंगा कल्याण मायनॉरिटी स्किमा विशयांत सांगून ताका एप्लाय करूंक सलाह दिली. आनी तांच्या रुली रेगऱ्या प्रमाणे म्हजो जागो आसल्यान त्या स्किमाक एप्लाय करूंक गरज आसची. हर एक पेपर वर्क तयार करून 2019 मार्चांत कोडयाळ पांडेश्वर मायनॉरिटी ऑफिसाक वचून एप्लाय केलें. तरी तेंच्या ऑफिसरांनी ते रेकॉर्ड जाय, ती सर्टिफिकेट जाय, लोकल MLAची सिग्नेचर जाय अशें पुरा सांगून तांणी विचारिल्ले हर एक दिवन 2-3 म्हयन्याक एक फावटी तांचे भेट करून म्हजे प्रयत्न करना आसलो. ते निभा दिवन सांगतले. मागीर आतां असेंब्ली इलेक्शन आसा, टेंडर बंद जाला म्हूण सांगून मस्त सतोंक लागले. अशें हांवें हातीन धरिल्लीं कामां सफळ जावची दिसान आतल्ली पळोवन मुखार जाल्ल्या बरी जाता म्हूण चिंतून अकरेक म्हजो बरवसो पुरा देवाचेर सोडलो आनी पयस कोडयाळ वचून मनशांचे हात पांय धरच्या बदलाक लागीं तसल्या इगर्जेंत आनी आराधनाच्या कोपेलाक येवन मागोवंक लागले हांव. आनी त्याच वेळार ह्या इगर्जेंत आमच्या विगार बापांनी ब्रेस्तराचे नोवेन प्रारंभ केल्लें आनी आमी कुटुंबाची हर एका ब्रेस्तरा नोवेनाक येतले. आनी सदांय सकाळीं मिसाकी येवन सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमच्यो गरजो उसारतले. अशें आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन लगभग 6 वर्सां उपरांत ह्याच फेब्रुवारी म्हयन्यांत मँगलोर मायनॉरिटी ऑफिसांतून फोन करून सांगले की ऑफिसाक येवंक. तशें दुसऱ्या दिसाच आनी कितें डॉक्युमेंट विचारतले कोण ना म्हूण चिंतून आसले पुरा गरजेचीं पेपरां घेवन तांकां मेळटना सांगा लागले की सरकारांतून तुका बोरवेल करूंक आमकां ऑर्डर मेळ्ळां. तशें 10 दिसां भितर उदकाचो पॉयंट पळोवंक आनी गाडी वचूंक रोड करून रेडी दवरूंक सांगा लागले. तशें तांणी सांगलेले बरी पोर म्हळ्यार मार्च 26 तारीखेर बोरवेलाचें ड्रिलिंगाचें काम जालें. 400 फिटीर 4.5 इंच उदक देवान म्हाका फोव केलें. आनी मागता तो हर एकलो घेता म्हणलें जेजूचीं उतरां म्हजे ती रुजू जालीं. त्या खातीर हांव जेजू काळजांतून अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच दुसरी साक्ष 2 म्हयन्या पयलें पलटकांतून पाटी येत आसतना कोड्डेडका म्हणल्या कडेन रोड सायडीन न्हिदून आसली गाय एकूच फावटी उठून धांवून येवन म्हज्या बायकाक आपटाली आनी आपटाल्या पोरसाक ती गाय संगी हांवूय बायका समेत मार्गाक शेवटालो. बायक म्हज्या पांया वयर पडून दोंपरा गांठीक आनी पांयांक सकयल इल्लो मार लागलो शिवाय दुसरें कितेंच व्हडलें अनाहूत जायनासतना म्हाका व्हडल्या अनवरांतलें जेजून राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव सक्रामेंतांतल्या जेजूक काळजांतून अर्गां दिता. तशेंच ल्हान व्हड साबार उपकार आमी मागल्ले आमकां फोव केल्ल्या खातीर जेजूक म्हज्या काळजांतून अर्गां दिता. आनी ही साक्ष सांगूंक अवकाश करून दिल्ल्या आनी आमच्या पासत मागल्ल्या आमच्या विगार बापांक ब्रदर एलियास आनी पंगडाक आनी विनवणेच्या पंगडाक आनी तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू.